आणि दिशा दिता आसतना एक वाटेन सगळे गव्हर्नमेंट जॉब जायना म्हणून मुख्यमंत्री म्हणटा, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट जावचें म्हणूनय प्रयत्न आसता आणि करियर फुडें व्हरचो, ड्रीम फुडें व्हरचो, एक गोंयकार भुरगो फुडें सरता जाल्यार म्हाका दिसता स्पीकर सर ही हॅज टू बी प्रमोटेड इन दॅट मॅनर. आणि हे एग्जाम्पल परत म्हज्याच परवरच्या भागान ल्हानसो गांव किटला साल्वादोर दी मुंचान सर्वसामान्य घरांतल्यान येवपी सुभाष साळगांवकर म्हणून आमचो बरो मागपी ताजो चलो, who starts an initiative about 8-9 years back, forms a small group called as Nirbhay Bhava and starts getting into local competition. A Swata engineer by profession starts having love for culture, joins the school of music, and from there, Speaker Sir, he starts getting his group together, enacting plays, putting things together, garba, bakiche करून, आणि slowly तो group 6चो 8, 8चो 10, 8चो 15, 15चो 20, आज 20 भुरगीं बरोबर जावन they start performing. स्पीकर सर एक एक लेवल स्ट्रायड करून स्टेट लेवल जिखलो, स्टेट लेवल जावन नॅशनल लेवलाचेर गेलो, नॅशनल लेवल जावन टीम इंडिया म्हणून इंडियेक रिप्रेझेंट केलो आणि पयर नेपालाक ही हिमसेल्फ गॉट द बेस्ट कोरियोग्राफर अवॉर्ड, बट ही हिमसेल्फ वॉज अ पार्टिसिपंट विथ हिज टीम. आमची खुबशीं तरणाटी भुरगीं ताज्या बरोबर रावन हें आपलें करियर कशें करता आनी करता आसतना कितें करता, दे आर शोकेजिंग द कल्चर ऑफ द कंट्री, they are showcasing our Indian culture to the world. आणि ताज्या खातीर पर इंडिया टीम इंडिया म्हणून रिप्रेझेंट करता स्पीकर सर नेपालाक दे वन द चॅम्पियनशीप ऑल्सो. ताज्या खातीर स्पीकर सर एक गांवांतलो भुरगो जिद्द आसा जाल्यार कितें करूंक शकता हें सुदेशान करून दाखयलें एग्जाम्पल. ऑनरेबल मिनिस्टरा कडेन मागता की तांकां इमिजिएटली फेलिसिटेट करपाक प्रोग्राम करचो, तांची वळख करची, कित्याक भुरग्यांक जाय दोनूच गोश्टी, दे कॅरी देयर ड्रिम्स, दे कॅरी देयर पॅशन. What they need is recognition and support. Recognition तुम्ही सत्कार करपाचो आणि तांकां फुडार पाठार व्यासपीठ दिवपाक तांकां जाय तो फायनान्शियल सपोर्ट दिवपाचो ही म्हजी मागणी आसा स्पीकर सर. ऑन दीस I would like to congratulate Sudesh Salgaonkar and his group Nirbhay Bhava as they have got accolades for the state, not only in the country but internationally. तांकां म्हजी शुभेच्छा दिता. I wish them all the very best on behalf of Porwarkars and Purna Goinkars also, and would request Honorable Minister for Art and Culture and my Sports Minister to contribute little words of the action they would take or the promotion they would initiate in regards with both these people. Government side, Madam Dynamic, आमचो गोविंद गावडे बाब, who takes keen interest in supporting such kind of a talent, will look into this matter and support this troop in going abroad, going international, and support them. म्हणजे तांकां खूब खर्च आसता, not only like आमचो honorable ex-CM has said, not only transportation, but the stay there, the food, everything has to be looked after, taken care of. Supporting locally, we can support them, but international jenna hoyta tenna they need better support, and government support is much necessary in this regard. So I request Honorable Minister for Art and Culture, Mr. Govind Gowde, to support this Nirbhay group when they go international. Thank you very much. आणि दुसरें म्हणल्यार श्री सुदेश साळगांवकर जाणीं इंटरनॅशनली गोल्ड मेडल मेळयलेले आसात. खरें म्हळ्यार ही दोनी जी क्षेत्र जी आसा ती गोंयचे नांव रुपास येवपा खातीर अत्यंत म्हत्वाची फिल्ड जावन आसात. आमी टुरिजम पर्स्पेक्टिव्ह ऑफ व्यू आमचो गोंय जगाच्या नकाशाचेर परजळटा आणि ताजे भितर गोंया कडेन आशिल्ली कला, गोंया कडेन आशिल्लें कल्चर, ह्या सगळ्यांचो आस्पाव आसून हो सगळो गोंयचे कलाकार आज फक्त गोंयानूच न्ही तर ह्या भारतानूच न्ही तर साता समुद्रा पलीकडेन आज परजळिल्ल्या आपल्या स्वताच्या कुवतीचेरूच ते मुखार गेल्ले आसात. आज जो प्रस्ताव जो हांगा मांडिल्लो आसा सुदेश साळगांवकराचो, खरेंच हांव ताचें अभिनंदन करतां की कसलीच अपेक्षा नासतना येदो व्हडलो ट्रूप तयार करप, आपल्या स्वताच्या हिमतीचेर मुखार वचप आनी मोठें एक स्वप्न पळोवप, हें खरेंच आमच्या गोंया खातीर एक प्रावड मुवमेंट आसा. जो आमचो प्रस्ताव म्हजो मित्र रोहन बाब खंवटेन आमच्या मुखार दवरलेलो आसात की ह्या सगळ्या टिमीचो एक फेलिसिटेशन जावचें. म्हजें ह्या हावसाक एश्युरन्स आसा की कला आणि सांस्कृतिक संचालनालयाच्यान हेंचें फेलिसिटेशन आमी करतले आणि नॅशनल लेवलाचो